प्रभुजी स्टार्ट करछो प्रभुजी। हरे कृष्णा। स्वागत सगळ्यांचे। ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्णा सक्कड भक्तवृंदाक आयची सत्संगाक भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे पूर्वक स्वागत करता। गुरुलनी मलगडल आशीर्वाद देऊन आम्ही आय सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट सेशन अंतु हिस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी अन्यमका कालयवन वध ಬಗ್ಗೆ विस्तार जावन आणि मुचुकुंदाल ಬಗ್ಗೆ विस्तार जावन सांगितलंस। आय सेशन स्टार्ट करचे पुढे 2 मिनिट आम्ही कसं अर्थ करून घेतले म्हणून सान रीतीर अर्थ करून घेवे रिवाइज करे। श्री रामचंद्राल पूर्वजु इक्ष्वाकु वंशाच महाराजु मंदाताल पुत्र मुचुकुंद राज मुचुकुंद देवतेल पर 1000 वर्ष असुराल विरुद्ध युद्ध कोरनु विजय प्राप्त करता तो खुशी नसना दुःखा नसता इता म्हणारी तगेल संसार तगेल राज्य पूर डिस्ट्रॉय जावन असता। जाल्यार देवतेल एक दिवस म्हणारी आमगेल भुंयचेर 1000 वर्ष देवतेल 1000 वर्ष युद्ध म्हणारी पुरे काला अंत पुरे नाश जावन असता। तशी तो दुखार असता आणि सगळे युद्धा निमित्त तो एक क्षण निद्दो नसना तशी मस्त ताका विश्रांती अगत्य असता। तगेले ते त्याग पळोवन इंद्रदेवते खुश जावन ताका वर निमगे म्हणून सांगता। इंद्रदेवते सांगता तुका मोक्ष दिवत तसं सामर्थ्य मेगेला ना जाल्यार तू कसं वर निमगू वेता म्हणून तेन्ना मुचुकुंद ताका निमगिता म्हाका निद्देच वर जावका म्हणून कोण म्हाका मेगेल निद्रा भंग करतगी तो भस्म जावन उच्चो तसं वर म्हाका दी म्हणून सांगता। तेन्ना इंद्रदेव ताका भुंयचेर वचून तू विश्रांती करी म्हणून सांगता। तशी मुचुकुंद भुंयचेर येवन एक पर्वताच्या गुहे भितर वचून निद्दता। हे त्रेतायुगा जाल्लेली काणी। मागीर मुखार द्वापर युगांतू कालयवन म्हणलेले एक योद्ध मस्त क्रूरी असतो तो आणि विकर्मी असता। तो तागे लक्षगटले सैनिका लोटू येऊन कृष्णाला विरुद्ध मथुरा आक्रमण करता। तेदन कृष्णा गोत असता अस्त्र जो शक्तीन कालयवनाक नाश करच्याक पराजय करच्या साथ दिना बरे युक्तीन मात ताका पराजय कोरयता म्हणून कृष्णा गोत असता। तशी कृष्ण ताका युक्तीन मुचुकुंदांनी दोन अशील गुहेला भायर आपोवन व्हरता। तशी भितर काळखाक वता तेन्ना कालयवना कळना निद्दोन अशील मुचुकुंदगी जेव्हा कृष्ण म्हणून कळना तो तागेल निद्रा भंग करता। तशी मुचुकुंदाल दृष्टी कालयवना वयर पळोवन कालयवनान वध जाता। इतले मेर तुकोन घेतले। आज आम्ही ताजे कंटिन्युएशन मुचुकुंदाल उद्धार कृष्ण भगवान कश करता म्हणेल काणी ऐकुव्या। आज आमगे लोटसाची सिनियर वैष्णव हिस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी तुमक सक्कड जनांनी चिरपरिचित असाची आणि भागवत पुराणांत मस्त सकट सेशन घेतील असं अंगेले कीर्तन भजन सकट आम्ही ऐकलेलं असं आणि अंगेल जपा टॉक बारी लायक असं भागवत पुराण कोंकणी युट्यूबान तुम्ही पळोवयता। तशी आणि अंगेल ಬಗ್ಗೆ सांगची योगी ती म्हाका नानी मस्त सिनियर डिवोटी जाल्यार 2 उत्तर सांगतात अंगेल इंट्रोडक्शन हवे आणि अंगेल कार्मिक नाव रमेश कामत म्हणून आणि मूलतः केरळाची जाल्यार आता त्यांनी बेंगळुरा वास जावन असाची आणि हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाल शिष्य आणि
मस्त सकड भागवत पुराण कोंकणींतू आणि अशीची टेम्पल सेवा सकड करता असाची अंक एक दूव असा ती वै लाय कीर्तनीय आणि कोंकणी प्रीचिंग अंतू सपोर्ट जावन असा हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम सकड भक्त वृंदाल तर्फे हांव तुमकां पूर्वक स्वागत करता हरे कृष्ण थँक यू माताजी तुम्ही हांव सांगूचे कहाणी पुरो सिनॉप्सिस नटशल पुरो सांगून दिलें थँक यू आनी च्या लायक मंगळाचरण केलें बिगर काम मस्त उणी केलें सान एक शॉर्ट मंगळाचरण करून जातली म्हाका सूर करता म्हळ्यार ही कहाणी सांगुया म्हळ्यार मस्त आसा जाल्यार हांव तें मस्त संक्षिप्त करून ते पॉइंट्स मात्र कोट करून सांगूंक वता ते वेळार इतर सुदाची ना ते निमती तशी बरीची संक्षिप्ती करून सांगूंक वता ताचे फुडें ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री गुरुदेव महाराज की जय। इस्कॉन सावगाचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद स्वामी की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सकळे भक्तवृंदांका वैष्णव भक्तवृंदांक सकळांक गेले सादर प्रणाम। हांवें तांचे लागीं म्हाका आशीर्वाद दिवपाक प्रार्थना करता आनी प्रत्येक जावन हे दिव्य सेवेंत म्हाका अवसर दिल्ले दिव्य अवसर दिल्ले इस ग्रेस मुरलीधरन चरणदास प्रभुक आनी तांचे एक्सपर्ट समर्पित हांवें सिन्सियरिटी म्हाका मागीर सादर प्रणाम आनी तांकां धन्यवाद अभिवादन करता। तांचे लागीं हांव म्हाका आशीर्वाद दिवपाक म्हणून प्रार्थना करता। आता मुचुकुंद मोक्ष लास्ट वीकार आमी काळयवनाले वत कशें चिक्कल्ले म्हणून कहाणी ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल हांव सांगलें। हे दोनीचे एपिसोड म्हळ्यार मुचुकुंद मोक्ष ताका उद्धार केले कशी कृष्णान म्हणून कहाणी तुमकां संक्षिप्त हांव सांगता। हे श्रीमद भागवतांतू सांगिल्ली कहाणी आसा। भागवतांतू दंचकांडांतू 51 चॅप्टर 1 to 63 श्लोकांतू ही कहाणी सांगिल्ली आसा। तेजी कहाणी आमकां आमगे प्रभुपाद स्वामीन कृष्णा बुकांतू सांगिल्ली आसा। हांव हे चर्चेंतू कृष्णा बुकान एक भागवत ते रेफर करून कहाणी सांगूं वता। ते ऑथॉरिटी जेवण आशिल्ले कहाणी आसा म्हणून हांव लेखता म्हणजे सगळ्यांनी ते एक्सेप्ट केल्ले ते प्रकार हांव ते कहाणी सांगूं वता। महादेव शिवाले विचित्र वरदान वीर शूर महापराक्रमी हे काळ येवन अस्त्र शस्त्र दिव्य सुदर्शन चक्रधाय ताजे मुखार निष्प्रभ निस्तेज जेवचे ते काळ येवनाक हे दृष्टीनी हे दोळ्यांनी ते उज्ज्याचे ते गोळांनी ते मिसैलांनी ताका भस्म केले। तो इतले प्रभावशाली वीर शिवर पराक्रमी ताका हे दृष्टीने भस्म केलेलो आहे। तो महाशक्तवान महावीरवान मनुष्य कोण म्हणून परीक्षित महाराजो हांगले सुखदेव गोस्वामी निमगिता। तो इतनिमती
예 벌에 예더 있는들로 되고 행 사람들로 그러면 그신들로 takka itu shakti takka kai sugu melle kon dille magari te parvada te bukhanto te guyanto nito jaka karan kasare magari विशेषेण सुमार अनेक प्रश्न परीक्षेचो निमिदा सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ताका उत्तर सांगता उत्तर दिता अशी जवाब दिता सूर्यवंशजो कळवा इक्ष्वाकु महाराज तागेले कुटुंबांचो जन्म जाल्ला ये मनशा कळवा श्रीरामचंद्रान जन्म घेतलेचे वंशज हे कळवा महाराज मांधराले पुतू आणि महात्माले सिद्ध प्रसिद्ध जनांचं नाव आता कसले मुचुकुंदू कळवा तगला आजो युवनास्वा म्हणून तगला ना शक्तिशाली कळवा वेदशास्त्र तजानुगामी पिंगामी अदा मुचुकुंदू मगरे सत्यव्रत सत्य सुगंतो इति वेदिजली जवचनात कळवा तायतान जवचनात तगल सत्यव्रत परमशक्तिशाली देवासुर युद्धांत ई देवेंद्र इंद्रू तला ಏನು ಮಗನು तो काम सहाय निमिदा देवासुर युद्धाग जय पचाग तसे या वळाकताने वळारे हजार गण संवत्सर वर्ष ताणे देवानासुर युद्धांत पार्टिसिपेट केले कळवा तशी तो मस्त राती दिवस भूक नीदना भूकना कसरेना तेरे ताणे युद्ध केले महायुद्ध ताणे केले वीर शूर पराक्रमी तसे जेवण तो सुस्त जालो ताका एनर्जी वे करूंक तो मागीर एक पर्वत गेलो निद्दोन पडलो तशें सांगता मागीर तावळे ताका गोतना तरी एक मनीस म्हळ्यार एक स्ट्रेंजर ताका न्हीद काडचे वेळार येवन ताका जबरदस्त कळवा ताका उडकर आयलो कळवा अशी ताका उठ्ठा जागा तो तयार नाशिल्लो म्हळ्यार तितलो न्हिदे आशिल्लो तो सुख न्हीद कळवा बरें निर्धार घालता तशें त्या वेळार ताणें एकल्यान येवन ताका जागोवन हाका कोप आयलो त्या कोप दृश्टीनी त्या दोळ्यांनी ताका कसं केलें ते दोळ्यांसून आयले ते उज्जानी मिस येयले तशें आशिल्ले उज्ज प्रवाह आयलो हांव येवन ताका बस फुगोवन सोडलें अशी सांगता सुखदेव गोस्वामी आनी कसं सांगलें हे देवान गेले हे सर्व सैन्याधिपती कोण तो कमांडर इन चीफ कार्तिकेय कळवा हे उच्चकुंदला ताणें म्हळ्यार उच्चकुंदला सांगलें म्हळ्यार उच्चकुंदाले ते युद्ध सामर्थ्य सगळे वीर शूर पराक्रम ते गदेक कोण तो अत्यंत संतुष्ट जालो तो कळवा ताजे वरी मस्त एक प्रीत येयली ताका कळवा कार्तिकेयान तशी ते मुचुकुंदाक आपूण सांगलें मुचुकुंदा हे प्रिय राजा तुगेले पुराय त्याग केलो तुवें पुरा त्याग करून आमगे देवासुर ते युद्धांत आमी आपयले सत्व आयलो कळवा अष्टी पुष्टीत देश आशिल्ले राज्य सोडलें तुवें प्रताप ऐश्वर्य सोडलें सैन्य कुटुंब बायल चोडवां तांकां संग बंधू मित्रादी पुराय सोडून तूं आयलो कळवा तूं आतां बरी सुस्ती जालो जाता म्हळ्यार टायर्ड जालो युद्ध समाप्ती जाले आमी विजय जेल्लींची तुगे कारण नेमची कळवा तुगेले वीर पराक्रम नेमची आनी तूं रस्ते काडून आशिल्लो वेळ जाल्लो तूं रस्ते घे जाल्यार आतां तूं भूलोकांत गेल्यार थंय आतां तुगेलें जेवण कोणी ना तांणी काल येवनान तूं तिरोभाव जाल्लो तांणी पुराय कळवा इतले म्हळ्यार अनेक देववर्ष आतां जाल्ले हे देववर्ष जाल्ले हे भूलोक सोडून कळवा हे भूलोक म्हळ्यार हे भूलोकांत टायम आसना ते मस्त फास्ट हांगा देवांग स्वर्गलोकांत आशिल्ले टायम आसना बरी स्लो जावन वता तशी एक वर्ष भूलोकाचे एक वर्ष
देवांग देवलोकाचे एक दिवस मात्र कळवा तशी 1000 वर्ष भूलोक जाल्यार हांगा देवांगेले 1000 दिवस मात्र तशी अनेक देव वर्ष हांगा तुवें युद्ध केल्लें कळवा युद्ध जावन वता समाप्ती केल्लें समाप्त जावन वता तुवें घर कट तुगेल्या भूलोकाचें गेल्यार थंय आतां कोणी नाची हे काल म्हण सांगल्यार काल टायम हे धोरण रावपाचें कोणाक जायना कळवा टायम एंड टायड वेट्स फॉर नन ते आतां तूं भंय तूं गेल्यार थंय आतां तुगेलें कोणी नाची जीवन ती कोणी नाचत हे काळ चुकपाक कोणाक जायना टायम प्रॉपर जाता टायम म्हणल्यार कोण विष्णूची अहम यवाक्षय कालो मृत्यू सर्वरश्च अहम म्हणून भगवद्गीतेन सांगितलें आसा कळवा तशें अशें हो करसून ताका मुचुकुंदाक सांगलें देवानी मुचुकुंद तूं आनी मुचुकुंद लागीं तांणी सांगलें पळय इतली पुरो आमी बरी संतुश्ट जालीची तुगेल्या आमकां सहाय करून कळवा ते निमती तूं कसळभर जावकारी तूं निमची म्हणटलें कळवा जाल्यार मुक्ती मात्र निमगू नाका मुक्ती दिवच्या आमकां अवकाश ना मुक्ती दिवच्याक आमकां अवकाश ना रायट ना आमकां ते विष्णू मात्र कळवा मुक्ती प्रदादम सर्वेषां विष्णुरेव न संशया म्हणून शास्त्रोक्ती सांगता कृष्ण म्हळ्यार कृष्णाला अनेक नांव मुकुंद म्हणून ते निमती कृष्णाक मुक्ती दिवच्याक निमती कृष्णाक मुकुंदू म्हणून नांव अनेक वर्ष ताका न्हीद ना युद्ध करून मस्त सुस्ती जालो ताणें आलोचना केली निद्देची आलोचना केली कोणें मुचुकुंदान आनी कार्तिकेयाक सांगलें हे प्रिय कार्तिकेया तुमी म्हळ्यार सकल देवांत श्रेष्ठ कळवा म्हाका आतां म्हळ्यार न्हिदोका सुस्ती जाला म्हणून ते निमती म्हाका सलेग वर दी म्हळ्यार म्हाका सुख निद्रा प्रदान करता आनी कोणीची पळोवनपणां म्हाका डिस्टर्ब करूं येता म्हगे निद्देक भंग करूं येता ताका हांव म्हगेल्या दोळ्यां दोळ सोण पळयल्यार ताका 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 दोळ्यां उज्जीवन उज्जाणी नाशें वचूं बसपणे वचूं तसलेग बर म्हाका दी म्हणून तावळे कार्तिकान सांगलें सदास्तू तशी जावं तशी 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 जातलें म्हणलें तशी कार्तिकेयान तदास्तू म्हूण सांगलें आनी मुचुकुंद लागीं इशी सांगलें म्हळ्यार तुका पूर्ण विश्राम तुका मेळटलें विथआउट एनी डिस्टर्बन्स कळवा जातलें कळवा तूं वचून वाचें तूं वचून तूं निद्दे म्हूण सांगलें तशी मुचुकुंदान हे पर्वतांक भूंय तूं येवन हे पर्वताच्या हे गुहेंत येवन न्हिदलो सुगारी न्हीद अशें न्हीद तशी कार्तिकेयाले बरे शक्तीनी मुचुकुंदाले दृष्टी मात्र आनी कालयवनाक बसप करून उडयल्या कळ्ळें बसून गेलो कालयवन हे संभव जाल्ले तत्काल आमगे कृष्ण मुचुकुंदार मुखारी हे प्रत्यक्ष जालें मुचुकुंदाक मुक्त करूंक आतां कृष्ण आयिलो प्रधान जावन कळबा जाल्यार फस्ट मुचुकुंदा मुखारी कृष्ण आयिलो पेट्टयलो कोणाक कालयवनाक कळवा ताका कालयवनाक घेवन आयलो पळय गुह्यांत येवन कळवा कृष्णाकूच तसो हांगा मुचुकुंद न्हिदला मुचुकुंदान दृश्टी सोडल्यार तो भस्म येतलो म्हळ्यार ताका कसले तरा आशिल्लें कृष्णान तागेले एक तुळ्ळी हे असो हूम आसनो ते खर्च इंतले कालयवनाक मुचुकुंदाक रावन वध करयलें तेदा कृष्णाली युक्ती शक्तीन न्ही मुचुकुंदाक वध केला कळवा जाल्यार तशी फस्ट कालयवनाक मुचुकुंदाला मुखारी हाडका म्हण आशिल्लें वेवस्था एक अरेंजमेंट कृष्णान केलेलें कृष्ण कसो कार्य करता पळय ताका मस्त आशिल्लें उद्देश आसा कळवा हे सहकर्म
कर्मदा परमेश्वर जेव्हा कृष्णान करचे घेत नाही कसं कार्य करतना अनेक कार्य साथ येता म्हणजे टू बर्ड्स और मेनी बर्ड्स विथ वन शॉट सांगला म्हणजे काय कळवा कृष्णान एक कार्य करतना ताका फलत राहते त्यामध्ये विस्तार जाता वेळ ते सांगूया मला तशी कृष्णान करची कार्य पुराय कसं होतं एक कार्य करतना अनेक कार्य त्या उद्देश सफल होऊन दिता कृष्ण तशी तशी गोया तो दोन पडलेले मुचकुंदाक मुक्त कोरका ताका उद्धार करका म्हणून इच्छा ते कृष्णाका म्हळ्यार हे इच्छा आणि कृष्णाका मुचुकुंदाक म्हळ्यार मुचुकुंद म्हळ्यार मात्र सिटीक आक्रमण करूंक आयिल्लो काळ येवन ताका वध करचे तेच उद्देश कृष्णाला कळवा तशी हे सकट कार्य कृष्णाला प्लॅन प्रकार साध्य जाले म्हणून हांगा सुखदेव गोस्वामी सांगता मागीर मुचुकुंदाल मुखारी प्रत्यक्ष येतना कृष्ण कशें येयलो खंयच्या ड्रेसार येयलो पितांबरधारी पितांबर वक्षस्थळारी चष्टारी श्रीवत्स मुद्रा आणि गळाक कस्तुरमणी वक्षस्थळारी श्रीवत्स मुद्रा गळाक कौस्तुभमणी दिंबिदाय दिग अशिल्ल्या वैजंती माळा म्हणजे त्या रूपाच्या विष्णू रूप ते रूपार नारायण रूपार प्रत्यक्ष केला ओजस्वी तेजस्वी कांती तू मंदहास सुहास एद्वरी मनुष्यां तो पळयलेले असले एक रूप ताणे मुचुकुंदान हे सुंदर रूप येदुलताय पळयली कळवा हे रूपारी प्रत्यक्ष कृष्णान मुचुकुंद राया वयरी सुंदर दृष्टी केली आणि ते रायाले मनाक आकृष्ट केले ते गांभीर्य पळायला आसना सकळी भिवन तरेची भितरीची म्हळ्यार कृष्ण हांवें हांगा ब्रह्मसंहितेन सांगला म्हणजे अद्वैतमच्युतानंद रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च नवयौवन कृष्णाक पुरातन जलारी म्हळ्यार मस्त ओल्ड जलारी मस्त प्राय जलारी प्राय दिसना नवयौवनम केन्ना 16 years 16 वर्साचो कृष्ण केन्ना तेजे म्हणून सांगितलं तशी इतुला प्रौढ देखून मुचुकुंदाक दिशी येले हे कोण जावन सुद्धा आमकां आमगेले ताका आमकां हांगा तागेले परिचय जावका म्हाका गुर्तू जावका गुर्तू निमगुया म्हणून अशी लेखले अन्वेषण केले देवा लागीं मेगेले प्रिय भगवान तुम्ही कशी परवो हे गुहेंत पावलींची तुम्ही कोण तुमगेले हे पाद आसना पाद कमल दळा अति 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 मृदूल कोमळ जावन आसता ते म्हाका दिसता येवना भितरी चमकतना कंठो कुंठो सगळो लागून तुका दुखना म्हाका दिशी येता तुम्ही सर्वशक्तिमान परम दिव्योत पुरुषूची म्हणून म्हाका दिसता विंगड न्हयले विंगड कोण आसले प्रतापशाली आशिल्ले मुख्य देव जो ते म्हाका दिसता एका गोळाक प्रिडॉमिनेटिंग डेट तो गोळांत तशी म्हाका दिसता तशी कोण तूं म्हण आशिल्लें अशी निमगीता मागीर कसं म्हळ्यार आतां जे नावरी हे आत्म्यांनी न्हय कोणा हे मुचुकुंद ताका कळटा सकड गोळांतूय उपरी लोकांतूय मुख्य देव आसाची
तांचो पुराय जीव जाला आसची म्हणून ताका कळटा ताका जानकारी आसा ताका ताजे नॉलेज आसा कळ्ळें कोणाक मुचुकुंदा भगवद्गीतेंतू सांगिल्लें आसा याको बोल जावन कसलें नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता अचेद्योऽहम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचरोऽहं सनातनः तांचो डिस्कस जीवच नव्हे सर्वगता नित्य सर्वगता तो सांगिल्लें पळय सर्वगता म्हळ्यार सक्क कडेन ताका वचचें वयता ताका सूर्य गुणांतूय जीव जाला आसता कळ्ळें थंय म्हळ्यार थंयची जीव सकಡೆ इंपोर्टन्स अग्नि प्रधान जें आशिल्लें कळ्ळें अग्नी तांकां चेड म्हळ्यार पंचभूतांतू अग्नी तांगेल्या शरिरांतू चेड दिसता आमकां गेल्यार जल 75% जल तांकां 75% चेड थंय सूर्य गुणांतू त्या तांकां शरिराक अग्नी येता म्हळ्यार आमी तांगेल्या मुखार जेवले आमी बसपा या तरेची तशी सक्कड जे गोळांतू जीव आसा आतां सायंटिस्टांनी आतां सांगल्यारी तांणी समज हांगा मात्र जीव आसा जी गोळा मात्र विंगर गोळा ना म्हणून तांणी रिसर्च करता आसा एका कडेन पेटयता आसता स्पेस शिप्स कडेन कळ्ळें रिसर्च करून घेतला तशी कृष्णाला भक्त जाली निमती हे मुचकुंदान मनान गेलें कशें म्हळ्यार मिगेले मुखारी आतां आशिल्लो साठाळ परमदिव्यो ऋषूची म्हूण कळ्ळें हे कळका जाय गुह्यांतू कळ्ळें आतां प्रकाशमान आसा तेचो गेल्यार ह्या कृष्णाला देहकांती निमित्ती आयिल्लो जाता कळ्ळें ते प्रकाश कृष्ण म्हळ्यार कोण कृष्ण चरित्रामृतांत सांगला म्हणे कृष्ण सूर्य समान माया हाया अंधकार जगान कृष्ण ताहा नाही मायारा अधिकार तशी कृष्ण खंय आसा थंय अंधकार ना थंय प्रकाश कळ्ळें म्हणून सांगिल्लें आसा तशी कृष्ण गुह्यांत ना थंय प्रकाशमान जालें कळका गुहा कोणाक नाशिल्लें कळ्ळें कसलें तें म्हणून जाल्यार थंय कृष्ण येतना प्रकाशमान जालें कृष्णाला गुप्त कळका म्हणून मुचुकुंदाक बरें उत्साह जालो आनी विशी सांगलें हे नरश्रेष्ठ हांव तुगेले परिचय गुर्तू कळका म्हणून कळूंक योग्य जाल्यार तुमी कोण म्हणून म्हाका दैव सांगून दिवका तुमगेले आमक हांव कोण मागीर तुमगेले धर्म कसले कुटुंब पारंपरीक कसलें विशेष पुराय म्हाका परिचय विवरचे अवकाश आशिल्ले तशी ताजे मध्ये मुचकुंदान शी लेखलें म्हळ्यार हांव भगवान म्हळ्यार भगवंतू ते गुर्तू करचे फुडेची भगवंताक गुर्तू करचे फुडेची हांव कोण म्हशिल्ले गुर्तू सांगचे सामान्य मर्यादी इत म्हळ्यार मेगेला की महान आसा ह्यो व्यक्ती हे महत् व्यक्ती मुखार अशें जाल्यार तागेल्या गुर्तू आमी करचे फुडें आमगेले गुर्तू दाखोवन हांव अमके मनीस आसा म्हणून त्यावेळेस हांव आमगेल्या सांगता तागेले गुर्तूय सांगता तशी एका एक मध्ये केल्या कोणें मुचकुंदान तशी ते निमती मुचकुंदान स्वयं परिचय कोण दिल्ले कृष्णाक मुचकुंदू कोण म्हूण आशिल्लें स्वयं परिचय सुखदेव गोस्वामी मुखार हांगा सांगिल्लें आसा परिचय दिल्लो आसा तशी तेचे परिचय मुचकुंदान कृष्णा लागीं सांगलें कोण आशिल्लें तें पुराय सांगलें ताजे नंतरय मागीर सांगलें तुगेले उज्ज्वल दीप्ती प्रकाश कळ्ळें हे शरीर प्रकाश ते अंगा प्रकाश आसना त्या प्रभाव निमती मागीर दोळ आसा न्हय दोळ समज देखना त्या प्रकाश धार आयकून तुगेले प्रभाव निमती म्हाका तुगेले मिगेले शक्ती उण गेले म्हणून दिसता म्हाका मिगेले शक्तीची उण गेले म्हणून दिसता
तो ते निमती तो सगळ्यांक पुजिनीय जे आशिल्लें एक व्यक्ती रूप तो हें तशें कृष्णाक आतां भगवान तूं कोण म्हूण आशिल्लें ते जाण जावका म्हूण आशिल्लें ते इतले उत्साह जावन निमगितना हसमुखी जावन कृष्ण अशें सांगता ते सुहासना अशी मंदहास घेवन अशी कृष्ण ताका अशी जवाब दिता तसो म्हळ्यार अशें कृष्णान अशें सूर केलें सांगच्याक गेल्यार तो कोण म्हूण सांगच्याक हे मिगेले प्रिय राया मुचुकुंदा मिगेले जन्म कर्म गुण आविर्भाव तिरोभाव अशें आशिल्लें हे आसना हे सांगल्यार तिरुवचें ना मिगेले तक्का मिगेले अवतार न्हू अवतारू अनेक अवतार जे आशिल्लो आनंद देव ते आनंद देवाका कितलीगीन मात आसा खण आसा कळ्ळें ते अवतार दिले ते दिवस दवरून आज ताय मिगेले हे कसलें कर्म नाम कर्म धर्म आनी मिगेले गुण लीला हे पुराय सांगून येदुळताय तिरवयता कळ्ळें सांगून ती जायन कळ्ळें येदुळताय जायन तशें कृष्ण आनी आमकां जी भगवद्गीतेंत ह्या संदम आमकां सेल्फ इंट्रोडक्शन दिलेलें तुमकां उरतां सचा बरोबर 9 अध्यायांत 17, 18, 19 सांगिल्लें आसा पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रं ओंकारः स्वामरजदेवज गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुप्रभव प्रलयस्थान निधानं बीजमभयं तमामहम् अष्टनिघ्नामि विसृजामज अमृतं जय मुक्तिश्च सद असत अहम अर्जुना म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें हे पुराय गांव म्हणून एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दिलें आसा हांव तें विस्तार जावन सांगना म्हळ्यार वेळ निमती वेळ वतस धांवतस तें ताका तें विस्तार जावन आशिल्लें हें दिना हांव अशी कृष्णान परिचय दिलें हे भौतीक अशें आसत ना म्हळ्यार एक मेटेरियल सायंटिस्टाक हे भुंयत कितले अणू आसा म्हळ्यार कितले एटॉमिक पार्टिकल्स आसा म्हणून गणन करून ज्या लहरीची ताका जाल्ले म्हणलें त्या लहरीचे मिगेले हे आसना हे नाम रूप आनी ताजे धर्म कर्म आनी गुण हे सगळे डिस्क्रायब करूंक वर्णन करूंक एक काळा जमचें ना तशें जे अशीं काही जायना कळ्ळें आतां आमी आमकां आतां कृष्णाल गुण सांगता वचत काळी आनी पयस कडेन सांगिल्लें आसा पळय भक्ती रसामृत सिंधूंत कृष्णाले 64 गुण अरे 64 गुण अनेक गुण आसा लिमिटलेस आनंद जे आशिल्ले गुण आसा कळ्ळें तांतू रूपा गोस्वामी एक 64 गुण प्रधान गुण सांगिल्ले मात्र तांतू प्रधान गुण एक विशेष गुण आसा 4 गुण कळ्ळें ते 4 गुण कसले ते वेणू माधुरी लीला माधुरी वगैरे रूप माधुरी आनी प्रेम माधुरी तशे 4 गुण कृष्णाका स्पेशल गुण आसा विशेष गुण आसा ते म्हळ्यार ते विशेष गुण आतां सांगूं वचना म्हळ्यार ते तुमी आतां फाल्यां परां सांगूं वता माताजी कोण ते राधिका भाव माताजी चंद्रगुण सांगता कळ्ळें राधिका माताजी सांगता म्हळ्यार ते गुण 4 विशेष गुण आसता ते प्रत्येक जे आसा आमकां कळ्ळें सगळ्यांक मान येता ते कृष्णाका कृष्ण करचे त्याचे 4 गुण बिगर खंयचे अवतारांतूय खंयचे कृष्णाला विष्णू रूपांतूय ते गुण ना कृष्णान मात्र अशिल्ले विशेष गुण ते प्रत्येक जावन काणसांक कळयले त्यांक म्हळ्यार ते गुणाचे कार्य सांगतना म्हाका ते उर्दासेन सांगिल्लें सो एक भौतिक शास्त्राका वय हे भोयतू कितले अणू अशें ते आतां हांव सांगलें कळ्ळें ते आतां कोणाकय सांगून जेवचें ना कोण डिस्क्रायब करून जेवचें ना जाल्यार म्हाका कळोवंक कितलाक आशिल्ले ते उत्साह न्हू इच्छा आशिल्ली निमती
हांव सांगता ते कसं हांव कोण आतां हांव प्रत्यक्ष केल्लें कसं लाग ते आसुरांक धम्सुजाक आनी धर्मसंस्थान पुनस्थापन करूंक आतां भगवद्गीतेन सांगलां म्हणजे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे संगीतस्य 4 अध्यायांत 7 श्लोकांत तशें सांगितलं ते ते येता ते कार्य आतां आयिल्ल्याचें कार्य ते येता म्हणून सांगलें हे प्रपंचाचे मुख्य देव ब्रह्मा वचना ते ब्रह्मावन आमंत्रण कोरून आमंत्रण प्रकार हांव यदुकुलांतू वासुदेवाले पूत जावन उद्भव जालो ते निमती म्हाका सकळची न्हय वासुदेवम सांगता कळवा म्हणजे सांगलें कृष्णान फुडल्या जन्मांतू काल निमी म्हणलें हे कंस आसलो ते कंसाक वध केलें कळवा आनी प्रळंबासुरा तशें सुमार असुरांक हांव वध केलें आनी तांणी सक्कड मी केलें शत्रुजा भावांतू आशिल्लींची ते हांव तांकां वध केलें आतां तुमगे दृश्टीनी भस्म केलेल्या यो वचन काल येवन ते म्हाका अनुभवाक म्हगेले आवरी शत्रुजा भाव आशिल्ले कळ्ळें ते हांव तुजे घरान ताका वध करायिल्लें हे रुपार तुगेले मुखारी प्रत्यक्ष येयल्लो तुगेल्या वयर आशिल्ले म्हगेले आखाय तुगे कृप निमतीर कळ्ळें तुगेल्या फुडल्या जन्मांतू तूं म्हगेले व्हड भक्ती हांव आशिल्लो म्हगेले आखाय तुगे भक्ती तरी तुवें प्रार्थना केलेली आसा कळ्ळें फुडल्या जन्मा फळ निमती जाल्लेलें म्हणून कृष्ण सांगता कळ्ळें तुका तुगेले मुखारी प्रत्यक्षाच्या कारण ते निमित्त कळ्ळें तशी आमकां भक्ती रसा सिंधू सांगितलें अशें फुडल्या जन्मा कर्मा फळ निमित्त एक लागा भक्ती रस मेळचें म्हणून कळ्ळें ते हांगा कन्फर्म करता कृष्ण कळ्ळें तुका तुगेले आशा पुर्ती करूंक हांव आतां आयिल्लो कळ्ळें तुगेले आशा पुर्ती करूंक आनी तुका तृप्तीचे उदाय म्हाका तूं आतां पळय म्हूण सांगलें कळ्ळें तशी तुका कसलो वर जावका पळय ते बी नेमकी मेळ्ळे कळ्ळें कसलो वर जावका लावन दिवच्या तुका तयार आसा तशें नेमकें तशें सांगलें कोणपण म्हगेले शरणागती येता आयला शरणागतींत आयला म्हगेले कृप निमित्ती तेगेले आशा पुराय पुर्ती जाताले ते आतां म्हगेले श्वास जें आसा तत्व म्हणून कृष्ण सांगता कृष्णान निमगी म्हणून सांगतना मुचुकुंद अति प्रसन्न जालो तावडी ताका फुडें गार्ग मुनीन सांगिल्लें भविष्यवाणी उदगास भविष्यवाणी कसं म्हळ्यार तो वायवस्था मनुल्या 28th मिलेनियम युगांतू भगवंतू कृष्ण हे गोळांतू अवतार जावन येतलो म्हणून आशिल्लें भविष्यवाणी कळ्ळें तशें तावळी आतां उदगास जाल्लेले म्हगेले मुखारी आतां लाभिल्लोच न्हय तो साक्षात अवतार कृष्ण तत्काल कृष्णाले पादारविंदांतू अशी साश्टांग पडलो आनी अशी प्रार्थना केल्ले करूंक सुरू केलें ह्या प्रार्थनाच न्हय आमी सगळ्यांनी आयकुया येता मस्त तत्व आमी मनांक करून भक्तांक आमगे रामणीक आशिल्ल्या भक्तांक आनी आतां आमगेली भक्ती खंय जाय पावल्या म्हणून आशिल्ली तेरी आमकां पळोवंक जाता म्हळ्यार श्रद्धेरी आयकया तुगे सांगता हांव म्हगेले प्रिया परमदियो तूं वृषदेवा हांव समेत सक्कड जीव जाले तुगेले हे बहिरंगा शक्ती मायांतू व्यामोहित जावन इंद्रिय तृप्ती कर्म करता आसाची इंद्रिय तृप्ती करता आशिल्ले कर्म करता आसाची ते निमती तांणी तुगेले पादारविंद सेवा करूंक विमुख जाल्यांची न्हय तशें आमी मायाच्या बहिरंगा शक्ती एक्सटर्नल पोटन्सी ऑफ कृष्णा माया शक्ती कळवा ते माया शक्तीन तूं आमी विमोहित जाल्यांची तेच आमी कर्म करताची भगवती कर्म कळवा
ते कर्मांतू आमी अशी निमती आमकां कृष्णा सेवा करूंक तसली इच्छा नाता कळ्ळें तुगे सेवेचे गुण कसले म्हणून गोतनातील निमती तांणी संसार दुःख भोगत असची कळ्ळें आनी तू कृष्णान भगवद्गीतेचो 7 अध्यायांचो 13 श्लोकान सांगिल्लो आसा तिबीर गुणमयर भावैरेभ्य सर्वविधम जगत मोहितम ना अभिजानादि मामे परम अवयम कळवा हे त्रिबीर गुणमयर भाव आहे म्हळ्यार हे प्रगती 3 गुण आसता ते गुणांतल्यान तूं एक कर्म करून मोहित जावन आसली जनाका हांव कोण मनीस करचें ना आनी एक जना लागी भक्ती सेवा करून तशी भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसता भगवद्गीता सगळ्यांक कोत्तसा सगळें पारायण करताची सगळें आमी समाज मनान करता कळवा अशें सांगिल्लें आसा तशें तें आतां कृष्णान सांगिल्लें कन्फर्मेशन त्या भगवद्गीतेन सांगिल्लें तुगेले माया शक्तीन तूं व्यामोहित जावन दारले बायले बायल मनशी ते तांदूळ कसं करताची विप्रलिप्सा करता विप्रलिप्सा म्हळ्यार ते तायदम फटयताची म्हणून कळवा फटयताची विप्रलिप्सा वंचन करता चीट करताची तशी तांणी जीवन काडटा आसाची ह्या लोकांक कळवा ह्या संवसारांत तांणी विप्रलिप्सा करून चिटींग करून जीवन काडटा आसाची कळवा आतां सान एक एग्जांपल म्हळ्यार आमी त्या ताय तांदूळ लागून आसाची त्या ताय तांची चिटींग करता आसा म्हळ्यार सान एक एग्जांपल हांव दिता कळवा एक वेळाक आमी गाडयेंत वतना एक रेल्वे स्टेशनांत ट्रेनांत वतना रेल्वे स्टेशनांत ट्रेन राबले सुमार वेळ एक हाफ एन आवर कळवा आमकां लागीं बशी लागलो हाफ एन आवर जाल्ले ट्रेन ते राबून सोडू जाल्ले ट्रेन तो कसो धांवन चमकलो आनी रेल्वे स्टेशन म्हळ्यार मस्त हें विकून येयल्यात पुरा विकून येता पेपर येता च्या येता कापी ह्या पुरा विकून येता फूड आयटम्स पुरा येता ते पुरा घेताची खाताची पुरा करताची हाफ एन आवर जालें न्हू तें पुरो जावन तरी हाफ एन आवर जावता गाडी ट्रेन सोडू वतना लागीं बिसरू उठ्ठावन धांवन चमकलो रेल्वे चमकलो प्लॅटफॉर्म वचून हे पेपर घेवन जबरदस्ती आयलो पेपर घेवन गाडी ट्रेन सोडलें ट्रेन तर मोशनाचें आयलो बसलो ते तांदळ लागींचे जेवण सगळें गेले तूं आत्तां धांवन चमकलो कसो लाग इतली वेळ ट्रेनाक राबयनी पेपर आयला तें आयला आत्तां ते पेपर घेवचे वचचे कसो तें कसो तें कारण ते लागीं एक 2 रुपये पिंदल नोट अशी आतां तांणी विकूं येता ते पिंदल नोट पळोवन म्हाका तें दिता बरें कानात न्हू सो हांव ताका तें दिवन ट्रेन सोडून वतना दिवन पेपर घेवन येवया म्हण चिंतलें सच्ची हांव त्या ट्रेनांत धांवन चडलो हां वय तशें वय मागीर आनी करून ते पेपर पळयले घेतले पेपर पळयतना ते पेपरा 2 वर्स फुडें आशिल्ले पेपर कळवा ते तायदां गेले ते पेपरा ताणेला गेले आणी गेले तशी एक सांबाळ सांगले तशी आमी ते ताय तांदूळ लागीं हे संसार म्हळ्यार तशी आशिल्ले म्हणून हांगा मुजून सांगता आमकां तशी कितले हे भाग्य करून आतां हे अमूल्य मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळेले हे ज्ञान मेळ्ळेलें आशिल्लें तांणी तुगेल्या आराधना करूंक म्हाका शेताची दुर्लभम मानुषम जन्मे म्हणून सांगिल्लें आसतना हे दुर्लभ जनाचे मानुष जन्म आसना देवाला पूजा करूंक आत्मसाक्षात म्हणून तांकां कळना ते आतां ताका एक एग्जांपल दिलें चेरून म्हळ्यार अशें ग्रेस मृग आसना चेरून वता म्हणून सांगता चेरून वता चेरून कसं येता एक अंधकूपांत म्हळ्यार बांयत उद्दानांतले बांयत तेगणे सगळे कवर करून आसता ते बांयत तांणी हे बांय म्हूण जेवले लेखनाची तांणी तांतूं पोवन मोर वताचे हे मृग तशेंच हे मनुष्य रुपांत आशिल्ले हे आसना मनुष्य हे मनुष्य रुपाचे हे प्राधान्य कसं म्हणून कळटलें गोतनातेलें हे मूळ मनुष्य इंद्र तृप्तीन तूं आसक्त जावन व्यर्थ हे मोर वताची म्हणून तशी सांगलें मुजुकुंदान हे मूड जेन्ना देहात्मबोध म्हळ्यार हांव हे देह आतां हे शरीर आतां
श्री संपत्ती अंश सकड मी गेले पुराय मी गेलं तर बायला म्हणून चेवटो कुटुंब हे बांधतो आम्ही जीवन करता असत अहंकार येता आज मागीर आजी काही कष्ट मी गेला जीवना इथे म्हळ्यार हांव एक रायत ते रायका सोंत कुटुंब मात नाही जे ना मी गेला या गांव पुरा मी गेला आणि हे लोक पुराय एक पुराय मी गेला म्हाका विश्वचक्रवर्ती जावं का विश्वचक्रवर्ती हांव अशें म्हण लेखता तांचुकून आनीके ते आसक्ती चडत वता म्हाका कळवा आसक्ती चडत वता तीव्र इच्छा अंबिशन कळवा ते म्हाका चडत वता असं म्हणून तशी मी गेले देहात्मबोध ते जीवत न्हू प्रबळ जाता ताका सीम नसेल जाता देर इज नो लिमिट फॉर दॅट अशी सांगता मागीर आनीक सांगता कसं म्हळ्यार हे हाड मात्र आशिल्ले एक बॅगत हे शरीर कळवा हे शरीर कळवा एक हे सुणावरी म्हळ्यार एक सुणावरी हांव हे मनुष्य समुदायाचे व्हड रायत म्हणून विश्वास पावता असं कळवा म्हणजे एक सुणा म्हळ्यार बैलागाडीन वतना बैलागाडी पंदां चमकून वता आणि सूण लेखता हांव ते बैलागाडी चलयता हाजे बरो भार बरो आमी घेवन मात येता अशें म्हणून लेखता तशी तेच्या ताचेर तांकां सांगता पण म्हजी बंधू पळय हांव व्हड रायो हांव तें पुरो चलयता कळवा म्हणून ते अहंकार येता ताका म्हणून असल एक मनस्थितींत हे लोक एक पुराय हे भ्रमण करतना मिगेल्या हृदया भितरी निवास करचे मिगेल्या लग्गी आशिल्ले तुका परमात्माक कळवा म्हाका उडगास करूंक जायना मिगेले मित्र तुजो देखून धरूंक जायना म्हाका ते म्हाका देखून धरून म्हाका मना करूंक जायना कळवा तशी मागीर आनी कितें सांगता मिगेले उन्नत पदवी आसना ते हेतू ते कारण जावन हांव तुका केरय करना कळवा केरय केले ना दवरता हे आता हे उन्नत पदवीचे एक दोष म्हणून सांगता कळवा आनी सगळे उन्नत पदवी आसतना आमकां देवार अशी ना चर्चेचे नांव म्हणून हांगा सांगता पण हांव उच करून सांगता कळवा उन्नत पदवी उन्नत हे जे आशिल्लें हांव व्हड पंडीत व्हड धनवान अशें म्हणून आशिल्लें तें अंतो देवालय केर करनाची जनरली तशी एक टेंडन्सी आसा म्हणून हांगा मुचकून सांगता मेघिलावरी समस्त जीवजाल आत्मसाक्षात्कारांक कृष्णाव बोधांतू एक्चुअली उमेद इंट्रस्ट दाखयनाची दाखोवचे जायना ते निमती सगळे कश्टांत आसाची आता कसं करता मागीर कसं करता भौतिक आशाचे बंधनांतू आशिल्ली ती आमकां कसल विचार येता मागीर पिशयां वता जमी कळवा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता सांगितलें आसा भक्ती विनोद हाका उबोड हांव सांगितलें आसा मिछे माया बद्ध जिवा आशा पाश पीरे मिछे माया बद्ध जिवा आशा पाश पीरे म्हळ्यार माया बद्दले जीवस न्हू आशा पाशांचो फिरून गेल्यांची गुपसून गेल्यांची कळवा ते तुमकां सगळ्यांकूच तसलें भजन सगळें म्हणटा तुका सांगिल्लें एक वेळार म्हळ्यार मागीर ह्या काला वयर कोणाकय कसलेंय कंट्रोल ना म्हणून सांगिल्लें आसा ह्या जेवो तो राय जेवो हे काले गदीन तो सकड मोहन वताची तांगेलें शरीर भस्म जावन वता ते भस्म जावन वता मागीर तुमी गेड खावन वता मागीर भुंय तो पूर्ण काडलेल्यार न्हय जाल्यार कशें जाता पक्षी मृगांक आनी परत पक्षी खावन तांगेल्या खास्ट जावन गू जावन येता कळवा तशी जावन वता ते मृत्यूसून कोणाक बचावना कळवा मृत्यू सर्व हरश्च अहम यवाक्षय कालो विष्णू सांगता कळवा भगवद्गीतेंत आनीक आमकां एक नाटक गाणें म्हाका उडगास सांगना सांगचे मी मन्नव नाटे या जगनाटे वन्निडु मुडुविल
वंचित नडुविल आत्मविद्यालयमे आत्मविद्यालयमे. तसे या मलयाळ बॅकग्राऊंड आशिल्लें हांवें गिमान होते एक मलयाळ नाटक हरिश्चंद्र म्हणून एक नाटक आशिल्लें हांव तें 7 वर्स प्राय आसतना सावन चोड्ड आसतना चावडे ह्या नाटकां देखिल्लें दिसता. ताज्या नाटकान म्हाका तोंडाशी सांगू आशिल्लें चावडे त्यात म्हाका तो उडगास येयल्लो हे मुचुकुंदाने सांगतना कळ्ळें आमगेले मुरलीचंद्र प्रभू आनीक मधुपती प्रभू सगळे कळती तांकां मलयाळ बॅकग्राऊंड आशिल्ली ती गिमान होता कळ्ळें. तशी कोण जाल्यार अन्नीड मुडवील वंचित नडुवील म्हणून कळ्ळें. म्हळ्यार स्मशानांत तूं तें उज्जस न्हय ते उज्जा मध्य सगळे ताजी या तिके जेवो तो राय जेवो जेवो कोण जेवो अशी हांगा मुचकून सांगता. कालगतीचे वैचित्र पळोवगा देवा हांव पराक्रमी रायू लोकपुराय परास्त करून वापस येतना उद्योगस्त वृंदस न्हय संसार राय आनी पुराय म्हाका आदर करताची आदरांजली अर्पण करताची. मागीर जाल्यार हांव घरकड परतून येता न्हय मिगेल बायल आसना तांगेले मुखारी हांव इंद्रिय भोगाक तरी मणस्तनगाळ काय येता म्हणून ते सकाळांक न्हय अनुभव आसतालो कळ्ळें. तशी 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 मुचकून सांगता कळ्ळें. भौतीक आसता जाल्यार कठीण परिश्रम केल्ले शिवाय कठीण परिश्रम केल्ले शिवाय आमकां एन्जॉय करूंक जायना. इशें आमगेलें जीवन हें भौतीक जीवन खंयचे पदवी खंयचे स्थान आसल्यार तो केन्नाय कश्टांतूच कश्ट दिता. ते निमती हे भौतीक बंधनांतू सकून सुंटोवन भायर वच म्हळ्यार भारी कश्टाची. मागीर कशीपणी एकालाक तुगेले कृपा आसून शुद्ध भक्तांगेले संग मेळ्ळार तावळे तुका हे भौतीक बंधान सुकून मुक्त जावचें येता. एक मिनट तेंती भौतीक बंधनांचो सकून सुंटोवन सांगता. तशी कशीपणी एकलाक तुगेले कृपा आसून शुद्ध भक्तांगेले संग मेळ्ळार तावळे ताका हे भौतीक बंधान सुकून मुक्त जावच्याक अवसर मेळटा म्हणून मुचकून सांगता. हे एक प्रारंभ मात्र. आनी नेक्स्ट पॉयंट सांगता विशुद्ध भक्तांगेले संघान मात्र एकलाक तागेले भितर आशिल्ले कृष्ण प्रेम जागरण करूं जाता. हे भौतीक बंधनांतू सकून मुक्त जावका जाल्यार हे साधु संघ करता. साधु संघ सर्व शास्त्र एक हे कया लव मात्र साधु संघे सर्व सिद्धी हया म्हणून हांगा उपोल चैतन्य चरितामृतांत सांगिल्लें आसा. मागीर पॉयंट कसो म्हळ्यार हे देवा तुगेले कृपा निमित्ती मात्र या गार्ग मुनीक मेळूंक म्हाका जाल्लें. गार्ग मणिके आशिल्ले विशुद्ध भक्तांगेले लवलेज साधु संघ मेळ्ळें. म्हाका तात्पर्य आसून न्ही कळ्ळें. म्हाका तात्पर्य ना जाल्यार हांव साधु संघान नेमकलो तागेले संघ मेळ्ळे म्हाका. मिगेले इतले लव मात्र साधु संघ मेळ्ळे ते निमती म्हाका कशें जालें मिगेले ऐश्वर्य मिगेले राज्य कुटुंब पुराय नश्ट जालेलेंची तुगेले अखय तुगे कृपा निमित्ती मात्र म्हणून मुचकून सांगता. ते निमती हे देवा म्हाका तुगेले पादार विंद दिव्य सेवान तूं युतू करून दी युतू करून बैसोका. मिगेले तेच मिगेले प्रार्थना म्हणून सांगता. भौतिक मालिन्य मुक्त विशुद्ध भक्तांगले एक इच्छा हे आता कळ्ळें. तशी परमदिव्यवत पुरुषो तुका हांगा सांगिल्लें आसा परमपुरुषूचे हांव तूं म्हाका ह्या खंयचे बरे दिवच्याक अवकाश आसा जाल्यार भौतिक बंधनांत आनिकय म्हाका पाडोवच्याक आशिल्ले बर एक विशुद्ध भक्तांनी
निमगुच्या ना तांकां निमगुचे भूषण न्हय म्हूण सांगता कळवा एक भक्तांनी कसलेय भौतीक जें आसलें बरें निमगिना कळवा ते तांकां सांगता एक मूड आनी मात्र तशेंच बरें निमगुचें म्हळ्यार तुम्हीच ब्रह्म परमात्मा भगवान कळवा तुम्हीच आत्मी जे आसले लोक भौतीक लोक सकट तुम्हीच खंयचे वटेन जाल्यार पूर्ण शरणागती योग्य तुम्ही ते निमते हांव तुका पूर्ण समर्पण करता देवा चतुर्विध दुरिदा मगरी आनी त्रिविध दुरिदा हांव अनुभव करता असो म्हाका पुरो जाल्लें देवा हांव तुगेलें पूर्ण शरणागती आतां जाल्लो म्हाका रक्षण करी देवा अशी सांगून मुचुकुंदो तागेली वाणी समाप्त करता मागीर मुचुकुंदाले हे अद्भुत प्रस्ताव आयकून कृष्णान अशी प्रतिपादन केलें कसं जालें म्हगेले प्रिय 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 मुकुंदा तुगेले हे प्रस्ताव न्हय ते आयकून म्हाका मस्त 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 खुशी दिली तूं विश्व चक्रवर्ती तुगेले मन भौतीक मालिन्य मुक्त जाल्लें म्हणटना म्हाका अतिशय जाल्लो कळवा भक्ती सेवा करूंक तूं आतां योग्य योग्य जाल्लो हे आतां भक्ती सेवा करूं योग्य कसो जावका सगळे अंत सुकून मुक्त जावका आशेन सुकून मुक्त जावका अशें सांगता देव तूं कसलेपणी भौतीक पूर्ती घेतला इच्छा पूर्ती करूंक घेतला तो मेला निम घेतलो म्हणून हांवें लिखिल्लें कळवा तुगेले मन मेगेले हांव तूं आसक्ती जालेली निमती हांव जावन शांत जावन आसा कळवा भौतीक भौतीक दोश ना तुगेले अंतू कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत भुक्ती मुक्ती मुक्ती सिद्धी भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सगळी अशांत म्हणून सांगितलें पळय ते हांगा निवडचें आसा ते मुगेले पादारविंद सेवान तूं आयलो एक भक्तो त्रिगुणात्मक कर्म सोडून भौतिक मालिन्य मुक्ती जाता शुद्ध जाता तो तशें अंतू तूं कितूल भक्ती मार्गान तूं मुखार आयलो भक्ती मार्गान कितलो तूं मुखार आयलो म्हणून टेस्ट करूंक येता हांव तुका हे बरें निमगुच्या सांगिल्लें जाल्यार तूं एक शुद्ध भक्त जाल्या निमती शुद्ध भक्त आसताल्यार तूं आतां पावलो इतलें म्हळ्यार तुगेलें मन भौतीक काम लोभ मुक्त जावन शांत जाल्लें आसा कळवा एक महायोगी विश्वामित्र मुनी तो ताई मेन गांवडे ते मोहीन तूं मोखा विशय जालो तो जाल्यार तूं हे भौतीक इच्छान सुकून पूर्ण मुक्त जाल्लो आसा एक विशुद्ध भक्ताले लक्षण ते म्हणून सांगलें ते निमती हे मुगेले प्रियराया सदा मुगेले ध्यान करून तूं बैस म्हाका उडगास करून बस मना भाव मत बघतो कळवा म्हाका केन्नाय मुगेले हे उडगास करून बैस कळवा तशेंच विशेष वर तूं केन्नाय मुगेलेची विचार करून बैसुका बैसो कळवा म्हूण अशें ते वर हांव तुका हातां दिता तागे तशी तुका त्रिगुणात्मक त्रिगुणांतू मलिन जाल्ले हे भौतीक लोक असं न्हय ते तारण करूंक जाता कळवा तशी भगवंताले हे प्रस्ताव ह्या प्रस्तावा सकून आमकां एक कार्य कसलें स्थिर जाता कसं म्हळ्यार एक शुद्ध भक्ताले एक गुरुले निर्देश प्रकार शुद्ध कृष्णा अभोध आशिल्ले दिव्य प्रेम सेवान तूं युक्त जालेले कोण पळय तांगेले भौतीक गुण मालिन्य तांकां बाधक जायना म्हणून भगवंतू मागीर सांगता कसं म्हळ्यार हे प्रियराया तूं हंटींग आसना बेटा हंटिंगा वता आसना राय सगळे तांकां अभ्यास आसा ते करचे वेळार आनी भरण करचे वेळार तूं कसं केल्लें मुर्गांक वध केल्लें आसा ताचे पाप नाश जावच्याक तुगेलें मन मेगेरान तूं मग्न करून वचुगा भक्ती योगान तूं व्याप्त करून वचुगा तुवें
हे क्षत्रियांका या हंटिंग करचे आसना त्या हंटिंग करून मृगांका वध करचे आशिल्ल्या परमिशन आसलेल्यारी त्यांनी पापमुक्त जायनाची म्हणून अंत कृष्णांक सांगता आमचो गुण आमकां मनान वता हे निमती क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण इत्यादी वर्ग आसना म्हणा अवसान त्यांनी संन्यास स्वीकार करून पूर्ण भक्ती सेवांचो आमग्न जावं का आणि फुडलो जन्म पाप फळांचो सगून मुक्त जावं का म्हणून आमकां मनान भरी येता अखेरी कृष्ण मुचुकुंदाक विश्वास दिता आणि आवनी हेची जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलांत तूं जन्म जातलो मागीर एक महावैष्णव जातलो तूं ते वेळार तुगेले एक कर्म कसं जालें भक्ती युक्त सेवा मात्र एक कर्म तुगेलें कसलें कर्म तुका ना मागीर करूंक एक उत्तम कसलें भक्ताले एक उत्तम ब्राह्मण तूं जातलो एक उत्तम ब्राह्मण म्हळ्यार एक वैष्णव जाता विष्णू उत्तम ब्राह्मण जाल्यार मात्र ताका वैष्णव जावचें येता चक्कड वैष्णव ब्राह्मण जाल्यार चक्कड ब्राह्मण वैष्णव जायनाचे तशी सांगिल्लें आसा एक उत्तम वैष्णव समस्त जीव जालांगेले क्षेमगारी पळयता ताका पळोवचें येता ताका मात्र एक उत्तम कृष्णावबोध प्रचारक जावचें जाता म्हणून कृष्णांक सांगता तशी भगवद्गीतेन अशी सांगिल्लें आसा 1869 सांगिल्लें आसा तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियतमा भविदानच मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूयि म्हणून सो म्हळ्यार ताजे अर्थ म्हणल्यार विज्ञान उत्तम भक्तो कृष्णावबोध प्रचार करतलो म्हणून कळवा ताका मात्र ताका प्रचार करूं जातलें म्हणून तशी हांगा या कृष्णावबोध प्रचार करचे आशिल्ले एक वेदी आमगेले येता कळवा भागवत पुराण कोंकणी म्हळ्यार हे वेदी कळवा ताजे हांगा आतां कृष्णान सांगिल्लें आसा न्हू तें एक उत्तम प्रचारक कोण येता म्हळ्यार ताका मात्र उत्तम एक वैष्णवाक मात्र एक उत्तम प्रचारक जावचें येता कृष्णावबोधाचें प्रचार करूं येता म्हणून सांगिल्लें तशें हांगा आमी मस्तराची सेवा करता सामुहीक सेवा करता आसत कसलें तुगेलें रोटी कपडा मकान म्हणून सांगून भूक गेल्ल्या मनशांक हें दिवचें आहार दिवचें ते एक सामुख्य प्रवर्तन जाता सामुहीक कर्म धर्म ते कळवा तशें रोटी कपडा म्हळ्यार वस्त्र नासलेल्या जनाक म्हळ्यार कसलें घालूं नासलेल्या जनाक घालूंक आशिल्लें वस्त्र दिवचें मागीर राबूंक घर नासलेल्या जनाक घर बांदून दिवचें तशेंच सुमार जर आशिल्लें सामुख्य प्रवर्तन पुराय क्षेम पद्दती पुराय एकगलें करता आसत तांकां पुण्य मेळटाची करचें नाका म्हणून सांगता जाल्यार तशी करचें आशिल्लें भूक आशिल्ल्या जनाक आनी कापय कसल्याची पळय आशिल्लें कश्टभोग जनाक तांणी इतली कश्ट भोगताची म्हळ्यार तांगेलें आंग तांकां लागीं आसल्यार तांकां ते कश्ट जेव वचना येना तांकां कळवा तांकां परमपिता तांकां लागीं जावप कळवा परमपिता लागीं आसल्यार तांकां कसले कश्ट मागीर दिसना ते एक आशय तांचो सुकून आमकां मेळटा म्हळ्यार एक उत्तम म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ आमची सामुहीक सेवा म्हळ्यार एकल्याक तागेलें सगळे कश्टां सुकून दूर येवच्याक तागेलें परमपिता जें श्री कृष्णा लागीं आमी ताका म्हणून आशिल्लें ताजे आशय तशी आमकां या ऑनलायना या कोंकणी ऑनलायना हे आसता ते आतां आमगेले परमपूज्य आशिल्लो हिज ग्रेस मुरलीधरन चरणदास प्रभून हे कार्य हे काडलें आसा उत्तम प्रचारक आमगेला मुरलीधरन प्रभू ते हांव हें करूं तर म्हाका एक रचना हांवें केलेलें काव्य रचना केलेलें फुडें तुमकां तें सांगिल्लें आसा म्हाका तें हे वेळार तें सांगू म्हणून अशें व्हड उमेद येयली कळवा तें कसं म्हळ्यार सगळे श्रेश्ठ सामुख्य सेवा म्हळ्यार क्षेम पद्दती कृष्णावबोध प्रचारण कळवा ते सर्वश्रेष्ठतमं क्षेमं कृष्णावबोध प्रचारणं श्री मुरलीधर चरण प्रभु कारुण्यं
ये भागवत पुराण कोंकणी कोंगण ब्राह्मण सौभाग्यम ये संसार सागर सारणम कळवा संसार तारण करून सकलांग तंग तंगले परम पिता श्री कृष्ण लागे पेट्टो जिसले मकसद जान से श्रेष्ठ जान से एक कृष्णावबोध प्रचारण अंगा ये भी दिंतु आमगे मुरलीधरन चंद्र प्रभुले ये लीडरशिप आरे अंग चलतस तेंती तांका आमी सगळा अभिवादन करता तांका धन्यवाद करता आणि मुखारी आमका तांगेले मार्गदर्शन आमका एक कृष्णावबोधांचो हाडो समज हाडो नो आमका मुखार वचा आशिल्ले अवसर आनीके सृष्टी करून दिवका म्हणून अशें तुमची प्रार्थना हांव लेखता तुमी सगळे म्हगेले अभिप्रायांचो सपोर्ट करता म्हणून म्हाका विश्वास आसा तेंची हांगा हांव हे म्हगेले वाणी हांगा समाप्त करता तुमी सगळे क्षमेरे आयकून बसली तुमकां सगळे धन्यवाद आनी हांव कसले उत्तर आशिल्ले हे चुकामुकी केले जाल्यार म्हाका क्षम करता म्हणून सांगून हांव तुमगेले वाणी हांगा समाप्त करता तुम सगळ्यांक आनीक धन्यवाद करून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी बारी लायक करून इतली चंद करून तुम्ही मुचुकुंदाले उद्धारा ಬಗ್ಗೆ सांगून दिले मस्त एक दोळ्याद्र आयलावरी जाली प्रभुजी बारी चंद करून सांगले अनंत धन्यवाद कोणाक कसं क्वेश्चन असल्याने मुळे बेत हरे कृष्ण प्रभु Yes, हरे कृष्ण या मुझे म्हणताले नेक्स्ट जन्म कसं म्हणून सांगतात म्हाका विसरून गेला नेक्स्ट जन्म तो कसं कोणा जन्म ब्राह्मण जाता वैष्णव जाता वय ते म्हाका समकत ना माताजी ते मी कोणाक तसं तुमकां सांगू येता हांव सांगिला ऐकलेले बट राधिका भाऊ माताजी तांकां गुतस की राधिका भाऊ माताजी तुम्ही आसा माताजी त्यांनी हरे कृष्ण माताजी मुचुकुंद कलियुगांतू पुंडलिक जावन येता म्हणून तांणी सांगिल्लें पुंडलिक वय विठ्ठलाल ते पड रूप वय पुंडरीक जावन येता वय कृष्ण ताका विठ्ठलाल रूप जावन वय तांणी आतांच म्हाका मेसेज घालता तावळी आणि तो आमी प्रधान जावन आमकां मनाक कसं म्हळ्यार आमकां एक जन्मांतू आमकां पूर्णता मेळना आमकां सिद्धी मेळना कळ्ळें कृष्ण म्हळ्यार ताका तो तितला व्हड भक्त जाल्यार मुचुकुंद ताका एक जन्मांतू ताका कसलें वैकुंठ दी ताका आनी कितें शुद्ध करूंक जाता सांगिल्लें तशें आमी मस्त शुद्ध जावपाची जाल्यार मात्र आमकां एक जन्मांतू आमकां वैकुंठ प्राप्ती येता तशेंच आमगेल्या हांगा जे टेंपल प्रेसिडेंटान सांगिल्लें इस्कॉन नागरभावी प्रेसिडेंटान आमकां सांगिल्लें आसा भक्तजनांक आव्हान केल्लें म्हळ्यार जावचे इतले हेच जन्मांतू आमी पूर्णता घेवच्या पळोवका म्हणून पूर्ण जेवच्या जस्ट वी शुड नॉट कॅरी ओवर टू अदर लायफ अनदर लायफ म्हणून हेच जन्मांतू आमी पूर्ण जेवचे अशें तितल्या रूट जे न्हू तितल्याक द्रुतगती जे आशिल्ले भक्ती सेवा आमी करता जाल्यार मात आमकां ते जेवचें वी शुड नॉट वेट टू कॅरी ओवर टू नेक्स्ट लायफ म्हणून म्हणून तशें सांगिल्लें आसा तेच आमी प्रधान जे आशिल्लें कार्य म्हणून ओट करता येयल्लें नेक्स्ट जन्मांतू आमी आतां भक्ती रसा सिंधून संगीत आसता म्हळ्यार आमकां कृष्णा कृपा जावका वय जाल्यार ते मात न्हू आनी भक्त संघ मात न्हू फुडल्या सगळ्या जन्मांतू आमी चांग कार्य करून सुद्दां भक्ती सेवा करून जावप सुद्दां ते पूर्णता मेळटले एक भक्ता मात सुद्दां कृष्णाल हे जन्मांत येवन ताका समशील भक्ती सेवा करूं जाता म्हणून संगीत आसा तो भक्ती रसा सिंधून संगीत आसा आमकां कृष्णू तेंच सांगता कळ्ळें एकलो पण नेक्स्ट जन्म आमी कसो येता कसले जाय आमकां खंयचे भक्त कृष्णू आमकां कशे तरां आमी हाडटा भक्ती जोडटाची आतां पळय जन्म जे सत्ताची भक्ती जाता आमकां दिशी येता न्हय वा दिशी कसं खात्रेन म्हणून फुडल्या जन्मांत भक्ती सेवा पूर्ण करून जाय ती जन्मांत तो जन्म सत्ताक भक्ती सेवा करूं तशी आमी मनाक वखद जालें आमकां कळ्ळें तशी
तो मुझको तो ये जन्म तो पुंडरी की जाऊँ की घर से जाऊँ ना इलाज का बरो हम समझ ना दे बहुत तो सुमार मस्त जानो तो शिया इलाज बच्चे आता ये दे भी दिन तो हमें पहला तरह से ग्रेड संबंध एक उपयोगी करता है एक स्लो जान करता है नहीं मां जे भक्ति सेवा करता है एक अगले अति तीव्र जान से भक्ति करता है अति तीव्र जान से भक्ति केल्याने मात्र हे जे जन्मांतर आमकां सिद्धी मेळटा सिद्धी मुसंगारी आमकां आमच्या घरला खूप वैकुंठ प्राप्ती जाता कृष्ण लोक मेळटा तशी सांगितलं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाक कसने हरे कृष्ण प्रभूजी जाल्यार प्रभुपादान कसं सांगितले तुम्ही सांगला मग रोटी कपडा मकान पशी बदलची आम्ही हेल्प म्हळ्यारी तांकां हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी दखून चक्रा दखून भायर येवच्याक आम्ही कृष्ण प्रज्ञे दिवका तेची व्हडली सेवा म्हणून ते तुम्ही करता आसची सो खंडित प्रभुपादाक खुश जाता चैतन्य महाप्रभू खुश जाता खंडित आम्ही पूरा जन ये जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रा दखून खंडित वैकुंठाकी कृष्ण लोकाकी बत्ताची ಒಟ್ಟು ಚುಕ್ಕಾವಣ ನಿಮಗೆ ಲಾಶ खंडित वताची ಒಟ್ಟು पूरा सकळ गुरुमहाराज संगीत असा दीक्षा इथून संगीत असा आमका पळा तुमचं वैकुंठावच्या रोड टेकर गांडावला आम्ही वैकुंठावच्या सकडा वैकुंठावच्या जशी माताजी तुम्ही आमगेला गुरुला शिष्य वै प्रभुजी ಒಟ್ಟು वै वै खंडित खंडित पूरा ಒಟ್ಟು ओके हरे कृष्ण तसे आमच्या कॅप्टन असला मुरलीधर प्रभू आम्ही उठतो कॅप्टनशिप आमच्या उठतो वच्चा लिडरशिप वै हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणाक कसने क्वेश्चन आसवा निमगु बेत कोणाक कसने क्वेश्चन ना म्हणलेकता आजी प्रभुजीन सांगितले जस्ट 2 उतरां समरी करू प्रयत्न करता प्रभुजीन सांगले फर्स्ट मुचुकुंदाले वरा बग्गे मागीर कृष्णाले युक्तीन कशी काल यवनाले वध जाले म्हणून सांगले तशीच मुखारी देवाल कृपा निमित्त आणि पूर्वजन्माचे कर्मफला निमित्त मात देव प्रत्यक्ष जालो मुचुकुंदाले द्राक पितांबरी दारी श्रीवत्समुद्र वक्षस्थलारी आणि गळ्याक कौस्तुभमणी आणि वैजयंती मालगान सुंदर रूपार प्रत्यक्ष जाताना ते सुंदर रूप पळोवन मुचुकुंद कशी तागेल ते फिलिंग कसं म्हणून त्या सांगितल्यानी आणि मुचुकुंद निमगितन तू कोण म्हण देवा निमगितना जन्म कर्म नाम रूप गुणलीला तकून त्या पुरे एका वेळात सांगू साधिना हांव यदुकुलाचे वासुदेवाल पूतू प्रलंबासुर आणि कंसाल वध करच्याक हांव आयिलो म्हणून ते सांगचे प्रभुजीन आमकां हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीन आमकां मस्त सकट भगवद्गीते श्लोक धर्म यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय ते पुरे श्लोक सांगून भागवतमाचे उपकथन सांगून बारी चंद कोण आमकां एक्सप्लेन केलेलं आसा धन्यवाद प्रभुजी तशीच मुखारी मुचुकुंदान कशी एक अद्भुत प्रस्ताव देवालेद्रा दवरले म्हणून त्या बग्गे सांगले हे मनुष्य जन्म मस्त दुर्लभ म्हळ्यार सत्य म्हाका कळलेलें ना भौतिक प्रपंचात बंधन आशिल्ली म्हाका देवाल उडगास आयिल्ली ना केन्ना म्हाका शुद्ध भक्ताल संग जाल्ली की तेदन मात्र म्हाका अर्थ जाल्ले गर्गमुनीले पुढच्या जन्माचे ते उदाहरण दिले भविष्यवाणी ते विशुद्ध भक्ताले संघांत मात्र म्हाका कृष्ण प्रेम प्राप्त जावचे साध्य जाल्ले म्हणून सांगता हे राज्य कुटुंब हे पुरे नष्ट जाल्यार तुगेल्या इतुकी कृपाना देवा म्हणून संपूर्ण शरणागत येतना हे अद्भुत प्रस्ताव ऐकून कृष्ण भगवान कळता हो विशुद्ध भक्ताल पुरे लक्षणा गेला आस हो भौतिक अंत तकून मुक्त जाला म्हणून कळता तेदन तो ताका सांगता तू कसं नाही राज जावन असताना हंटिंग आणि केलेले ते प्राणी आणि मारलेले ते तुगेला पाप कर्माचे दोष असतो गेला की तू तपस घोर तपस कोण अंत तकून मुक्त जावेत म्हणून ते प्रभुजीन बारी चंद कोण सांगले अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी आता थोडेची अनाउन्समेंट आसा सगळ्यांक